नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाक स्वागत हांगा पळयाचें आज आमचे गेल्या अनेक एक ट्रेडिशनल डिश घेवन आयल्या हांव कडगी मशिंगा सांगे घशी. आतां कडगी भरपूर मेळटा, मशिंगा सांगे मेळटा, दोनीचे सिजन न्हय. ह्या सिजनान पूर जनान एक पण ट्राय करून पळो काय आमगेले पोट दुखून काय आमगेले मालगड्यान कोरना येयले एक डिश भारी रूच मात्र हें सिंपल. आतां पळय हांव एक चमचे नारळाचें तेल हून केलें, ताका एक 1.5 चमचे उडदा दाळ घाली. उडदा दाळ लायक करून तांबडी करून बदली अशें हांव एक वळ्याची सोय कांतून दवरली. हे रंदयेक म्हळ्यार कडगी घालेली घशी करतना ताका थोडीची सोय चड घालका, मासोल चड घालका त्यामुळे कडगी रोस पुरो तांडून घेता. आतां हांव सुरवेक उद्दा दवरता. आमगेली घरकडची कडगी तुळवो पणसा कडगी देखून 5 निमिश भितर शिजता. सुरवेक उद्दा खतखतयले कोया कडगे पोट घाल न्हू एक 5 मिनट भितर अर्द शिजली आतां हाका मशिंगा सांग शिंदील घालून सोडता आनी एक दांकून आतां मीठ घालून दवरता हांव त्या म्हळ्यार आनी एक 5 मिनट पुरे मशिंगा सांग तुमकां तसो उग्गी शिजता मीठय घालें आनी दांकून दवरता. अशें आनी मात एक मासोल करून हाडटा. मासोल आमगेले घशी मासोल कशें म्हळ्यार कडगे घशीच्यो मस्त न्हय करून हो आतां दांकून गेले शिजले पळय शेवट 5 निमिश भितर शिजले तितलो की म्हगेलो मासोल जालो. न्हय आमटा मासोल शेनी करूं ना चिके करून मासोल करका तरी येसका हो मासोल आनी लास्ट काडचे वेळार उडदा दाळ भाजून दवरलेलो घालच्या विसरूनच जा त्या वेगान मासोल करून हाडलो. आतां धुवन घालें हांव म्हाका हें उडदा दाळी मासोल देखून चिक्की पातळ करका सुरवेक मागीर नीव जेतना दबदबी जती रांदय. पण आतां मासोल घालो थोड्यो मिक्सर आयदन धुवन घाल्याका घे मासोल रांदय रेडी जाली. आतां लायक करून खतखतान दवरलें. आतां आनी एक लायक एक फण्ण घालता. फण्ण पळयाची करबेवू सासम आनी मेथी हे 3 बग फण्ण. मेथी घालता 2 मेथी कण घालता करबेवू सासम मेथी घालून आमगेले सुपर टेस्टी आमगेले मालगड्यान कोरना येयले आमगेले आमची गेले कडगी आनी मशिंगा सांगे घशी रेडी जाल्या. तुमी पुराय ट्राय करा. धन्यवाद.